कळंगूट पणजे मार्गावेले खाजगी बसदनिया मदीं धुमशाणा। बसदनियांनी 2 वरां बशी बंद दवरल्यो। बसदनियांच्या म्हणण्याप्रमाण एका बसदनियान गाळयो आनी जिवे मारपाची धमकी दिल्ली। उपरांत आरटीओ अधिकाऱ्यान मध्यस्थी केली आनी हे समस्येचेर तोडगो काडटलो म्हूण आश्वासन दिल्या उपरांत बशी सुरू केल्यो। कळंगूट पणजे मार्गावयल्या एका खासगी बस धनियान हेर कळंगूट मार्गावयल्या बसकारांक गाळयो आनी जिवेशी मारपाची धमकी दिल्ली। ताका लागून बिरेस्तारा 2 वरां कळंगूट पणजे मार्गावयल्यो खासगी बस धनियांनी बंद दवरल्यो। दादागिरी करपी त्याच बस धनियाचेर कारवाय करची अशी मागणी हेर बस धनियांनी केली। उपरांत आरटीओ अधिकाऱ्यान मध्यस्थी केली। हे समस्येचेर आपूण बेगीनूच तोडगो काडटलो म्हूण आरटीओ अधिकाऱ्यान आश्वासन दिल्या उपरांत ह्या मार्गावयल्यो बशी सुरू केल्यो। आमचे ड्रायव्हरांनी गाडयो बंद दवरल्यो, ताका लागून आमी सगळे पात्रांव येयले हांगा आनी बाबा तुमचें जालां कितें तेंच्यांनी आमकां फॅक्ट सांगलो। आमी बशी चलयना म्हणटा हांव म्हाजे 3 बसी हांव एक चलोवंक शकता, 2 कशें चलयतलो? अशें आमचे 2-2, 3-3 एक एकट्याच्यो बशी आहा। आतां हे ड्रायव्हरूच ना जाल्यार आमी बशी चलयतले कशे? तेंच्यांनी बशी दवरल्यो बंद म्हणून आमी आतां आरटीओ कडेन गेले, तांकां रिक्वेस्ट केले हेजेर तुमी कितें एक्शन घेता? किती एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम तोय सांगा। एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम म्हणजे अशें, आमचे 17 गाडयो पळय ग्रुपान चलता, ती एक गाडी एका ओनरान आमच्या विकली, ती तेणी घेतली गाडी। कोणी? नितेश हळदणकर आणि तेजो चेडो तनीश हळदणकर। आणि ती गाडी घेतल्याक तो हॅरेसमेंट आमच्या ड्रायव्हरांक आणि कंडक्टरांक चालू जालो। जे रोटेशनाक ज्या दिसा त्यांची गाडी पडटा तेका मारप, तेका धमकी दिवप, तुजे पांय कातरतलो, तुका बांदून बशीक व्हरतलो, अशें तेंच्यांनी खूब सोंसलें। पयलीं एक असो इन्सिडेंट जालो, एका ड्रायव्हराक मारलो हांगासर, पुलीस केस केली, तेका अरेस्ट करून व्हेलो, पुलीस स्टेशनाच्या दारान तेणी त्या ड्रायव्हराक परतो मारलो। हे आमकां सहन जायना रे पात्रांवांगूय। आनी आयज ज्या कंडक्टराक धमकी पळय दिली, हे पळय ह्या ओनराच्या कंडक्टराक धमकी दिली, तुजे पांय मोडून तुका दवरता म्हणून तेणी सगळ्यांक फोन केलो। आमी पात्रांव सगळे येयले, हेंच्यांनी बसी हांगा बंद दवरल्यो ड्रायव्हरांनी। आतां आमी एप्लिकेशन दिला, थंय बेस्ट ओवरऑल एप्लिकेशन दिला, हेजेर तुमी कितें एक्शन करता, कित्याक पब्लिकाक हॅरेसमेंट जावंक जायना। तेन्ना डायरेक्टरान आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण तेजेर बेगीन तोडगो काडटा आनी एक्शन घेता। आतां कितें एक्शन घेता ते आतां फुडें पळोवया। आतां तुमी बसी सोडल्यो, चालू केली। ड्रायव्हरांक आमी रिक्वेस्ट केला, तुमकां जर हात बसून लागत जबाबदार आरटीओ आनी पुलीस। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार।